म्हाका हांगासरल्या कार्यकर्त्यांक सन्मान दिवंक जाय। पद एखादें व्हडलें घेतलें जाल्यार तें हांव घेवन खंय तरी वयतलो तोंड घेवन। हांगासरल्या कार्यकर्त्यांक जर सन्मान येवंक जाय जाल्यार तांकां इच्छा असलेली व्यक्ती ही आमदार जावंक जाय। खंयचेंय सरकार येवनी त्या सरकाराक हेवटेन तेवटेन ट्रॅक हालोवपाक दिवचें ना, बदलपाक दिवचें ना आनी एक जे विरोधी पक्षाचो एक जबाबदार अंकूश जेंचेर लागता म्हणजे पेडणे तालुक्यांतली विकासाची कामां हांव करतलो ती कोण आडोवंक शकना कारण गव्हर्मेंटान ती पयलींच घेतलेली आसात। आतां गव्हर्मेंट कॅनॉट गो बॅक। इट कॅन बी तेरेकोल ब्रिज, इट कॅन बी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इट कॅन बी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट और हॉस्पिटल फॉर दॅट मॅटर। पूण एक सरकारचेर अंकुश दवरप हे एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून सध्या तुम्ही ज्या पार्टीन ना त्या भाजपाची सत्ता येयली तरी तुमचो पद निश्चित अरे ना जाल्यार म्हाका सांग पीसीच्या परीक्षेक ज्या भुरग्याक 19 मार्क पडटात तो दुसऱ्या दिसा PSIच्या परीक्षेक बसता पण तो केवळ पास जाता न्ही PSIक 99 घेता म्हणजे SSCक नापास जालो भुरगो आदले दिसा आणि दुसऱ्या दिसा ताका BSCक बसयलो आणि BSCक बसून तो केवळ पास जालो न्ही फर्स्ट क्लासान आयलो न्ही डिस्टिंक्शनान आयलो न्ही गोल्ड मेडल मेळयता ही किमया एका कॅन्डिडेटाच्या बाबतीत न्ही असले म्हाजे कडेन 9 केसीस आयल्यात 9 केसीस बीजेपी सरकारान अशा पद्धतीचे गोष्टी चालतात त्यामुळे तेंचेरूय जालो तरी वचक दवरूंक जाय ना जाल्यार फुडल्या काळात ऍडमिनिस्ट्रेशनान कसले लोक वतले याचो अंदाज येता। सर मांद्रे मतदारसंघात आणखी इंडिपेंडन्स 1-2 कॅन्डिडेट आसात तांकां तुम्ही फाटी काडटले? ना हांव फाटी काडचो ना कोणाक तेंच्यांनी आपशीच फाटी काडचें। आज सकाळी म्हजे कडेन एकटो पार्टीचो अलायन्स पार्टीचो कॅन्डिडेट आसलो आज सकाळी म्हजे कडेन आयिल्लो समजलें। दीस थोडे आसा तुमचे कडेन तुम्ही कशे टॅकल करता? दीस थोडे असले तरी लक्ष्मण पार्सेकार हो इंडिपेंडंट उमेदवार जरी असलो तरी तो जनतेचो उमेदवार जाता। म्हणजे 2017 पार्टीन म्हाका तिकेट दिल्ली पूण हांव जनतेचो उमेदवार जावंक शकलो ना। ह्या फावटी पार्टीन तिकेट दिवंक ना पूण हांव उमेदवार जनतेचो जाला आणि ताका लागून म्हाका फोना फोनी आतां सुद्दां हांव घाई इतल्याच